येवकार हांव समृता खडगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. 73वा गणतंत्र दीस मनयलो व्हडा उमेदीन. राज्यपालान हुबयलो तिरंगो. भाजपान जारी केल्या निमण्या उमेदवारांची वळेरी. मुख्यमंत्री म्हणटा सरकार स्थापन करपाक जिखून येतले फावो ते सीट. भारतात फाटले 24 वरात 2.85 लाख कोरोना केसींची नोंद. कालच्या 2.55 लाख संख्येच्या तुळेत आयज 11.7% वाढ. दिसपट्टो राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी दराची 15.5% वयल्यान 16.16%चेर वाढ. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राष्ट्राच्या अधिसत्तेचे रक्षण करप हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य जावन आसा. फाटल्या कांय वर्सांत आमच्या संविधानात जरी तरेकवार बदल जाल्ले आसले तरी ताची तत्वनिष्ठा अजून जपल्या, अशें गोंयचो राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हाणें भारताच्या 73व्या गणतंत्र दिसा निमतान केल्ल्या भाशणांत सांगलें. 73वो गणतंत्र दीस पुराय गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयलो. गणतंत्र दिसाची राज्य पावण्यावेली कार्यावळ कांपाल परेड मैदानाचेर जाली. गोंयच्या राज्यपाला हस्तुकीं तिरंगो हुबयलो. पळयात हे उमेदीचे खीण. Great document, particularly Dr. B.R. Ambedkar, who is renowned as the architect of the Indian Constitution. The preamble of our Constitution begins with the resolve of we the people, demonstrating that the people are supreme in our country and everyone else is subordinate to them. The preamble guarantees justice, liberty, equality and fraternity, which are the basic needs of any human being to live a free and meaningful life. In our Constitution, according to its basic concept, we are a sovereign country. The challenges to our sovereignty from outside and of course certain extent from internal also is there, but we are one of the best force in the world and we are able to overcome it. I am very happy today I am in Goa. Goa is the only one state in which the directive principles given maximum importance to that, and that is why Article 44 of the Constitution under the heading of directive principles is implemented only in Goa, and I can proudly say that Article 44 is not a dead letter and it is included by all sections of the society of Goa. Welfare state means minimum food for all, air available for the people, minimum health available for the people, minimum education available for the people, and 6 cardinal principles are there, and we are trying our level best to achieve the concept of welfare state. Then legislative aspect and cabinet system, our parliamentary system. Of course, we will all try for achieving the goal, and we are now among the democratic countries, we are in the top of democracy, and proudly we can say in this day of republic we will try more and more for strengthening our parliamentary democratic system. This day is as far as public workers, bureaucrats and others are concerned, it is an introspection day. What do you mean by sovereignty of a country? What is the meaning of republic? All public workers and all government servants and related persons actively involved in such fields should introspect whether our consciousness is the proper judge to evaluate such a situation. I would ask all of us to have an introspection on various aspects, whether we are dedicating to the public, whether our hands are free from corruption and all other things.
to be introspected and in this day take a pledge that we will do more and more service to the people and dedicate ourselves for that cause. In conclusion, on this memorable occasion, let us pledge to work ardently and steadfastly towards realizing self-sufficient India and transform the dream of India, playing a pivotal role in every field of life in the global arena of the 21st century into a reality. I appeal to all the people to pledge to remain fruitful to our Constitution in letter and spirit. Wishing you all a very happy Republic Day. Namaskar to all. Jai Hind. वर्स पद्दती प्रमाण गणतंत्र दीस राजपथ दिल्ली हांगा व्हडा उमेदीन मनयलो. राजपथाचेर आयज गणतंत्र दीस, पूण उमेदवारी अर्ज भरपाच्या दिसा सुट्टी लेगीत असूनय राजकारण चालूच आसा. भाजपान बुधवारा आपली निमणी उमेदवारीची वळेरी जाहीर केली. भाजपाच्या ह्या वळेरींत कसलीच अजापाची गजाल नासली. पणजेचो आमदार आंतानासियो बाबूश मोन्सिरात हो सद्याच्या आमदाराच्या फावोरान नासलो आनी ताणें ताळगांवचो आदलो सरपंच आग्नेलो डी कुन्ना तेंको दिल्लो. अश्यो जायत्यो वावड्यो आसूनय निमणे कडेन आमदार टॉनी फेर्नांडीसाक भाजपाची तिकेट फावो जाली. जाल्यार आनी एक ताजी बातमी मुखार आयल्या, ती म्हळ्यार यतीश नायक हाणें टीएमसींतल्यान राजिनामो दिला. लुइझीन फालेरो वांगडा काँग्रेसीचो आदलो फुडारी यतीश नायकान सुरवेक टीएमसींत प्रवेश केल्लो. दिवचल राजेश तुळशीदास पाटणेकार, कळंगूट जोसेफ रॉबर्ट सिक्वेरा, सांताक्रूज आंतोनियो फेर्नांडीस, कुमारजुआ जनिता पांडुरंग मडकयकार, कुठ्ठाळी नारायण जी नाईक, कुट्टरी एन्थनी बार्बोसा. गेल्या कांय दिसां सावन राज्यांत प्रचार नेटान चालू आसा. पळयात राज्यांतले कांय प्रचाराचे देखावे. गोवा 365 खातीर अमर चावरिया. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सद्गुरू ब्रह्मेशानंद स्वामीक अध्यात्मीक क्षेत्रात पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला. लोकां खातीर सूख आनी आनंदाची प्रार्थना करपी संताक ह्या पुरस्काराक लागून ताजोय सन्मान जाला आनी हो पुरस्कार ताका समर्पित आसतलो, अशें स्वामीन पुरस्काराचेर उलयतना सांगलें. कसलीच अपेक्षा दवरिनासतना आध्यात्मीक कार्य आनी मार्गदर्शन गोंयच्या बहुजनांक भेटयलें. देखून केंद्र सरकारा कडल्यान सगळ्यांत व्हडलो पुरस्कार मेळिल्ल्यान खूब खोस भोगता, अशें ब्रह्मेशानंद स्वामीन म्हटलें. जाल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयज कुणय तपोभुमी पिठाक भेट दिवन ब्रह्मेशानंद स्वामी हांकां ताच्या आध्यात्मीक कामा खातीर फावो जाल्ल्या पद्मश्री पुरस्कारा खातीर परबी भेटयली. पळयात. आज राष्ट्रपती भवनमधून आपल्या या संप्रदायाच्या पीठाला पद्मश्री हा पुरस्कार जाहीर झाला आणि त्या निमित्तानं गोव्याच्या आध्यात्मिक क्षेत्राचा विचार भारत सरकारने किंवा केंद्र पातळीवर झाला याबद्दल आम्हाला खूप आदर आहे. संत सत्पुरुष मठाधिपती यांचा खरा सन्मान हा आहे की भारतातल्या सगळ्या लोकांचा किंवा विश्वभर जेवढी लोकं आहेत त्या सर्वांचं त्यांना सुख आनंद आणि ते आनंदी राहावेत, सुखी असावेत, त्यांच्या सगळ्या गरजा पूर्ण व्हाव्यात, यातच संतांना आनंद आहे. हा खरा त्यांच्यासाठी अवॉर्ड आहे. त्यामुळे आजचा हा अवॉर्ड जो आहे हा अवॉर्ड देशाचा सर्वोच्च अवॉर्ड असल्यामुळे आम्ही तो स्वीकारतो आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृती, हिंदूंचा जो कल्चर हा
देशाला वैभवास्पद घेऊन जाणारा जी संस्कृती आहे, त्या संस्कृतीला उदो दिवस आणण्यासाठीचे प्रयत्न जे आहेत ते नरेंद्र मोदीजी सरकार करत आहे आणि त्यासाठी नरेंद्र मोदीजींना धन्यवाद आणि आशीर्वादही. त्याचप्रमाणे गोमंतकामध्ये आज आपल्याला चांगल्या प्रकारे जे प्रमोदजी सावंत यांचं सरकार आहे त्यांनी हा अवॉर्ड नॉमिनेट केला, त्याबद्दल त्यांनाही खूप खूप आशीर्वाद. आजपर्यंत जेका म्हणटाले आमी की स्पिरिच्युअल टुरिजमूय फुडें येवपाची गरज आसा. बाकी टुरिजमाच्या बरोबर निश्चितच रित्या गोंय ही गोमंत भूमी, ही परशुराम भूमी, एक ही आध्यात्मिक भूमी म्हणूनय वळखली वतली. तांच्या कार्याक खूप खूप शुभेच्छा. आयचो अवॉर्ड स्वामीजींनी सांगला त्या प्रमाणे हो अवॉर्ड फक्त तांकां नसून ह्या संप्रदायाच्या प्रत्येक शिष्या खातीर हो अवॉर्ड आसा. गोमंतकीयांतल्या आनी विदेशांतल्या त्यांच्या प्रत्येक शिष्याक हो अवॉर्ड फावो जाल्लो आसा. त्या खातीर परत एकदा हांव माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदजी हांच्यांनी गोमंतकीयांक हो पद्मश्री अवॉर्ड म्हणजे ब्रह्मेशानंद स्वामीजीक दिल्या बद्दल हांव तांचे खूप खूप आभार व्यक्त करता आणि हे कार्य अशाच पद्दतीन आनीकूय खूप मोठ्या प्रमाणात वाडचें. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नाईक. भारतात आयज 2.85 लाख नवे कोरोना केशींची नोंद जाल्या. कालच्या 2.55 लाख आंकड्या परस आयच्या केशींनी 11.60% वाडल्या. दिसपट्ट्या राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी दरान वाड जावन 15.5% वयल्यान 16.16%चेर पावल्या. फाटल्या 24 वरांत भारतात नव्या कोविड-19 रुग्णाचे आंकडे धपक्याक वाडोवन 2,85,914ची नोंद जाली. मरप्यांचो वाडपी आंकडो ही दुसरी चिंतेची गजाल. भारतात आयज 600 मरणांची नोंद जाल्या. मरप्यांचो आंकडो दुसऱ्या दिसाय सेगीत वाडला. पॉझिटिव्हिटी रेट कालच्या 15.5% वेल्यान वाडून 16.6% जाल्या. जाल्यार देशांत एक्टीव केशींचो आंकडो 13,000 केशींनी कमी जावन 12,23,018चेर पावला. ही गजाल हुस्को करपा सारकी ना. देशांत 2,85,914 नव्यो कोविड-19 केशी. फाटल्या 24 वरांत 665 जाणांक आयले मरण. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 16.16%. एक्टीव केशी 22,23,018चेर. कालचे परस 13,000 कमी केशी. जाल्यार गोंयांत नव्या केशींचे संख्येन उणाव जातना दिश्टी पडटा आनी सेगीत 3 दीस जाले नव्या रुग्णांचो आंकडो 3,000च्या सकयल आसा. दुसरे वटेन पॉझिटिव्हिटी रेट 30%नी वाडल्या. जाल्यार कोरोना पिडीत मृतांचो आंकडो वाडटनाय दिश्टी पडटा. फाटले कांय दीस दिसपट्टे 7-8 मरणांची नोंद जायत आसा. सेगीत 3 दीस नव्या रुग्णांचो आंकडो 3,000च्या सकयल. पॉझिटिव्हिटी रेटींत 30%नी वाड. फाटल्या कांय दिसांक दिसपट्टे 7-8 जाणांक मरण. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. काल राज्यात हवामान तसेच सुके असले, पण चढावत आणि उणे तापमान दोन्ही सामान्य तापमाना परस 3 डिग्री सेल्सियसान देऊन 29.2 आणि 17.6 डिग्री सेल्सियस जाल्ल्यान सगळ्याक सामके शियाळे वातावरण अनुभवपाक मेळ्ळे. आयज चढावत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उणे तापमान 19 डिग्री सेल्सियस उरपाचो हवामान खात्याचो अदमास. आयज मळब चडशें नितळ उरपाची शक्यताय आसा. उपरांत दनपारां वा सांजे मळबांत कुपां दाटून येव येता. फुडल्या 3 दिसांक चढावत आनी उणे तापमानान 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसान वाड जावं येता. फाल्यां फांतोडेर कांय वाठारांनी हलकोसो दव आनी उतळ धुकें पळोवपाक मेळटलें. आजून मेरेन नुस्तेमारी करप्यांक हवामान खात्याची कसलीच खाशेली शिटकावणी येवंक ना. चढावत आनी उणें तापमान सामान्या परस 3 डिग्री सेल्सियसान कमी 29.2 ते 17.6 डिग्री सेल्सियस. चढावत आनी उणें तापमान 30 ते 19 डिग्री सेल्सियस. दनपरां वा सांजे मळबांत कुपां दाटून येवपाची शक्यताय. फुडल्या 3 दिसांक चढावत आनी उणें तापमानान 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसान वाड. फाल्यां फांतोडेर कांय वाठारांनी उथळ धुकें. नुस्तेमारी करप्यांक हवामान खात्याची कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोना महामारीच्या काळात घेवत जतनाय मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.